2011 निमणी जनगणना जाल्ली तेन्ना गोंयांत 14,58,545 लोकसंख्या. जनगणना 2021 जावपा आशिल्ली, मात कोविडाक लागून जनगणना जावंक ना. आतां 2027 जनगणना प्रक्रिया सुरू. गोंयभर 16 एप्रिल ते 15 मे मजगतीं जनगणना जातली. सुमार 3,000 प्रशिक्षीत एन्युमिरेटर्स दरेका घराक भेट दितले. घरची स्थिती, सुविधा आणि मालमत्ता ह्या संबंधित महत्वाची माहिती मेळयतले. ही माहिती मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरून डिजिटल पद्धतीन नोंद करतले. पुराय देशांत 28 फेब्रुवारी 2027 मेरेन जनगणना. 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल 2026 ह्या काळात नागरिकांक ऑनलायन सेल्फ एन्युमिरेशन फॉर्मां भरपाक मेळटालीं. ह्या डिजिटल उपक्रमांक लोकांनी आपली माहिती सोप्या आणि सुरक्षीत पद्धतीन ऑनलायन सादर केल्या. गोंयांत ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सुमार 12,000 मायज लोकांनी स्वगणना पुराय केल्या. एन्युमिरेटर्स घरा येतकूच जाणी ऑनलायन नोंदणी केल्या ताणें खंय एन्युमिरेशन आयडी दिवची. आयडी दिल्या उपरांत पडताळणी आणि प्रक्रिया पुराय जातली. एन्युमिरेटर्स 33 प्रश्न विचारतले. योग्य माहिती दिवपाची नागरिकांची जबाबदारी. घरच्या दारार वा भिंतीर अधिकृत घर नंबर बरोवंक लोकांनी सहकार्य करचें पडटलें. एन्युमिरेटर्साच्या गळ्यांत तांचें आयडी कार्ड आसतलें. घेतिल्ली माहिती सिक्रेट उरतली. फकत सांख्यिक उपेगाक वापरतले. जनगणना ही एक म्हत्वाची राष्ट्रीय प्रक्रिया. धोरण आणि कल्याणकारी योजना आंखपाक सरकाराक मजत जातली. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.